Swati Speaker sir, Speaker, Speaker sir, under Rule 49(2) of Rules and Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to seek postponement of the unstar LAQ number 33 for reply in the next assembly session. Speaker sir, under Rule 46 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business of the Goa Legislative Assembly, I request that unstar LAQ number 75 and 79 on today's list be postponed to the next assembly session. Unstar. 75 and 79 unstar. झाले बरे 75 and 79. स्वाती माशय एक मिनिट. म्हाका आन्सर दिले आज Mashrav, झालं ना अजून. Speaker sir, I may be permitted to carry out the correction in the reply to star LAQ number 4A in subject question A. Monuments from Kepe constituency may be read as Kabuderama Fort instead of Sri Chandranath Temple, Paroda. Correction. स्वाती माशय म्हाका आज आन्सर दिल्या हांवें तुमचे कडेन एक हार्ड कॉपी आमकां दिवची असो हांवें रिक्वेस्ट केल्लो तोय आमचो जालो ना. ट्रान्सपोर्टाचो रेवेन्यूचो क्वेश्चन आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ह्या हावजांतलो सिनियर मोस्ट आमदार म्हाका जें आन्सर हांवें मागलां तें आन्सर आज म्हाका मेळूं ना. हांवें रोड टॅक्स डिटेल मागलां फॉर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 अप टू डिसेंबर 2019 आनी इट इज व्हेरी क्लियर तुमच्या हाचेर. म्हणजे म्हाका दिसता ॲडमिनिस्ट्रेशन हे प्रकाशा कडच्यान अंधारांत चल्लां. ओके, नोटेड. नाही हे सामकें इट इज व्हेरी सिरियस. हांवें मागलांच तें आनी तेंच जर म्हाका मेळना हांव क्वेश्चन कितें विचारतलो. स्टार क्वेश्चन नंबर 1. नाही म्हाका आन्सर कितें तरी दिया न्ही ताचें. हांवें सांगलें तुका नोटेड म्हणून. नाही नोटेड. नाही जाल्यार पोस्टपोन तरी करा न्ही तो. स्टार क्वेश्चन तो कितलो नंबर आसा? हो पळय कितलो नंबर आसा? 5C. ओके, आय विल डू द इन्क्वायरी. ओके. नाही हाका अर्थूच उरूना. दुसरें आसा आयका तरी दुसरें आसा. एक क्वेश्चन म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो काडला अनस्टार क्वेश्चन काडला आनी LAQ नंबर 1 स्पीकर सरान सांगलें न्ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आपूण विचारता म्हणून सांगलें न्ही तांच्यांनी म्हाका दिसता त्याच्या उपरांत सांगू शकताले न्ही. दुसरो आतां हे एक हो जालो सांगलें तांच्यांनी न्ही. मेंबरान रिक्वेस्ट आसा तुमी आतां हांगा सांगता पळय त्याच्या तुमी जर म्हाज्या 10 मिनटां पयलीं दिली न्ही आय कॅन कॉल द ऑफिसर आय कॅन डू द इन्क्वायरी. ऑन द स्पॉट जायना. आन्सरूच जर दिल ना आनी कळूना जाल्यार हांवें कितें करपाचें. ही तुमी म्हाका सांगूंक जाय म्हणटा फॉयरान तरी हांवें सकाळीं फुडें ऑफिसराक सांगलां. तो तुवें तो क्वेश्चन कॉल केलो ना. नंबर 1. नंबर 2, जे ते सांगता आन्सर उत्तर सारकें डिटेल दिलना. हांव सांगता डिटेल्ड आन्सर दिल्लो आसा. म्हाजे कडेन जो उत्तर जो तांकांय कॉपी सर्क्युलेट केला फूल आन्सर आहा. चेक करा. हांगा सांगपाचें म्हणल्यार स्पीकर सर आन्सर ना म्हणूनच हांव उबो रावला. स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन 5C टू बी आन्सर्ड मंथ वायज डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 डिसेंबर अप टील दिल्ले आसा. बाकीचे हिंगा वय हे सगळे जेन्ना डिटेल आहा कशें तुमी डिटेल दिलना म्हणटा. Question B. Sir, I will lay on the table of the House what additional for supplementaries, what is given It is to me. not Later on, I will supplementary. place it. It If is he wants, not I will give it to him in supplementary. advance. He can ask me on the supplementaries. you lay on the table. Estate drama Saudi korpa जाय Minister. म्हूण Annexure B जें आसा हे सोयेचे जाल्ले आसा ड्रामा करपा जाय म्हूण उत्तर आसतना ना म्हणपाची मंत्री कित्याक कितें उलयता. Question येयलो की तूं विचार. असेंब्लीन स्पीकर सर क्वेश्चन येयलो की तू विचार. नाही Because, ते जावला sir, तुम्ही पूण मंत्री Question कित्याक येयलो कितें की उलयता. Annexure B दिल्लें आसा. B नाच हातूंत. आन्सर सारखे आसतना I want my legs. I want my खोटे legs. उलयनाका. दिस इज ऑगस्ट हाऊस जस्ट क्रिएटिंग ड्रामा स्पीकर सर. कोण सांगता ना म्हूण हांव सांगता फुल Annexure B उत्तर आहा. नाच तातूंत. तेका जाय जाल्यार सप्लिमेंटरी माझी रिप्लाय सुद्दां हावजा प्लेस करता आनी तेजेरूय विचार सप्लिमेंटरी. बेश्टे कांयच्या काय उलयनाका ह्या हावजान. दिस इज ऑगस्ट तूं कित्याक कितें कांयचें काय दिस इज उलयता. ताका ऑगस्ट बसय हाऊस. पयलीं. ताका बसय. Please sit down. I want my own legs. Please ताका sit down. बसय ह्या पयलीं. तो कित्याक कितें बस, बस. उलयता. तुम्ही बसा. Annexure B काडा आनी म्हाका
डिसिजन लिया याचेर एनेक्शर बी आसा जाल्यार तुमच्या हातूंत पळया यू जस्ट सी आय वॉन्ट अ डिसिजन ऑन दीस ही इज सेईंग दॅट आय एम टॉकिंग लाय लेट मी गिव अ डिसिजन वेदर एनेक्शर बी इज देर अरे मान्य रे म्हाका आन्सर दिवनी एनेक्शर बी हे पळय तुम्ही जेन्ना कशें तेन्ना विचारा जर मिनिस्टर आन्सर दिना जाल्यार तुम्ही तो प्रश्न तुम्ही हांगा रेज करू शकता की आपल्याकडे कांयच ना म्हणून नॉट दॅट ही इज टॉकिंग लाय बिकॉज सर Talking lie. एनएक्सचे बी आसा तेकाय तोच उत्तर दिला आणि सांगता उत्तर दिवं ना आणि तेज्यावन मायज कितें उत्तर दिवपाचें आन्सर 18 वर्सां आसलो ट्रान्सपोर्ट आणि पीडब्ल्यूडी घेवन ओके बस सगल्या लोकांक खबर ओके आसा ओके स्टार क्वेश्चन भवानी एलिना चालला ना चाव 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 कोणता येणार ओके स्टार क्वेश्चन नंबर 2 प्रोफेसर डायस इज नॉट देयर स्टार क्वेश्चन नंबर 3 एंटोनियो फर्नांडिस I may be permitted to ask question number 3A. मिनिस्टर फॉर पंचायत Speaker, sir, answer as per presented to the House in the computerized sheet. Because my question is whether the government is aware that some of the panchayat building in Santacruz constituencies are in deliberate condition and are posing a danger to the staff and the locals. Because I wanted to know whether the department have any formality guidelines to ensure safety of the deliberate panchayats building in view to make the safety for the staff. कित्याक ही पंचायत आमची सांताक्रूजची आहा ती सगळे कोपशेच सकयल पडटा जेन्ना सरपंच आशिल्लो तेन्ना हांवें प्रोपोजली धाडल्यो बट थिंगा कांयच जावंक ना दीस वॉज इन 2012 सावन हें अशेंच आहा तेन्ना तुमचे कडेन हेचेर कितें वॉट आर द मेजर्स यू आर गोइंग टू टेक ऑन दीस Speaker, sir, मान्य आंतोनियो फेर्नांडीस आमचो सांताक्रूजचो MLA तेकाय खबर आसा आनी आख्ख्या गोंयान खबर आसा अंडर दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम जी आमचे लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आहात तेन्ना काडले तेन्ना ऑलमोस्ट 50 मायज पंचायत हॉल म्हण नाका पंचायत घर म्हण नाका मार्केट म्हण नाका बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे विलेजीस कोणेसून प्रपोजल येता आमी बांदीत आसा आमी 2.5 crore दिता आनी हाल्ली ते कॅबिनेटी अजून येयल ना कित्याक आतां फंड्स मातशे प्रपोजल आहा म्हूण आमी इवन इन्क्रीज करून 3.5 कोटी करपाचे आसा 40 crore पंचायती कडेन ते पयशे दवरून एज अ डेपॉजीट सो दॅट फ्युचर मेंटेनन्स सारकें जावपा जाय म्हूण आतां हें सांगतकच सांताक्रूज तरी खरेंच मान्य आमदार सांगता तितलो तरी प्रॉब्लेम आसा म्हाजे कडेन तरी फॉलोअप जावं ना आनी पंचायतीचे कोण म्हाका येवन मेळोंकूय ना आनी तूं म्हाका इतले फाटी दुसऱ्या कामा लागून मेळ्ळा गरी हें इसरलो आसतलो आतां तुका आठवण येयला उगडास येयला क्वेश्चन घायला म्हाजे कडेन हाड डेफिनेटली आय वील कन्सिडर युअर रिक्वेस्ट सिंपथेटिकली बिकॉज हांव कित्याक विचारता ही बिल्डिंग्स सांताक्रूज एंड चिंबेल भुरगीं वयर शिंगता पंचायतीच्या वयर सांताक्रूज पंचायत जी आहा ती 30 वर्सां 35 वर्सां जालीं बांदल्यार आतां तुवें म्हाका हें तुज्या तोंडांतल्यान आयकोपाक जाय म्हणून हांवें तसो घातलेलो क्वेश्चन कित्याक कॅटेगरी थिंगा म्हटलेलें की इज द गव्हर्मेंट इज अवेर क्वेश्चनान म्हटलां हांवें कित्याक तेन्ना हांव तेवटेन आहलो आतां हेवटेन येयलां कित्याक हीच कामां करपाक जाय म्हणून दीस इज माय आन्सर वॉट आय वॉन्टेड फ्रॉम यू कित्याक आयज पासून आमचें कांय जावंक ना पूण तरी आयज मुख्यमंत्र्यान कितें तरी दिलां कितें जालें थँक्यू न्हू नो राव कित्याक लागून ही हेचेर न्हू आतां ते कोत्ता म्हणसर खूब टायम आहा पूण आय वॉन्ट युअर इंजिनियर्स टू चॅक द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डींग पण जाणटो लोक येता कोणाचे कुडको पडटा कितें जाता यू नो टुडे हेल्थ पीपल आर व्हेरी हेल्थ कॉशियस कितें दॅट इज द थिंग म्हाका तोच तुजो इतलोच रिप्लाय जालो पूण रिप्लायला तुवें पयलोच आन्सर दिलो हो म्हाका सी हांव प्रोसेस इज कंटिन्यू आतां 3 पंचायती आहा म्हाज्यो 3 पंचायतीक म्हळ्यार मेर्शेची पंचायत ओके आहा बट इज स्मॉल पंचायत सो इफ आय गिव यू लँड
म्हणून तेन्ना आमकां सारी कुशीक उडयलेले. आतां तुज्या बरोबर आहा आमी. तूं म्हाका हावसाक एश्युरन्स करूंक शकता म्हाजे 3 पंचायती म्हाका 3 पंचायत घर दिता काय म्हणून तूं. Speaker, sir, I want the answer from the Honorable Minister of Panchayat, whether he can assure me in this house that Santa Cruz Panchayat, along with Market Complex and Mercedes and Chimbel, if he assure me in this house, I will be very much grateful, so that Panchayat Ghar, Market Complex and Community Hall, it is coming together in a way. 3.5 कोटीचे म्हणजे सुमार 3 9 10 10.5 कोटी जाल्यो. स्पीकर सर, मान्य तूं आंतोनियो उलयता रे, तूं उलयता कित्याक? तूं मिडियार उलोवपाक. You are fixed on the media. Why are you talking, disturbing me? स्पीकर सर, मान्य हय. टोनी फेर्नांडीस तो सांगता ते बरोबर आसा. ताका खरें काळजी आसा लोकांची कामांची. पंचायतींनी कामां जावपा जाय, दुसरीं कामां जावपा जाय. उदका आसूं दी, लायटी आसूं दी, रस्त्याचे तो प्रत्येक इश्यू मांडटा, तेजी तोखणाय करता. आनी तो सांगता म्हणून इनानूय आयलो म्हूण, कित्याक काम जावपा जाय म्हूण. पूण हो सरकार सगळे आख्खे सबंद गोंयान सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी डेव्हलपमेंट करता. इवन तिनान आहा तेंचेय हांव करता. म्हाका जे रिक्वेस्ट येता शक्य ते फंड्स पोजिशन पळोवन हांव करता. कोणा ना म्हणून ना, तेणी कोणा एकट्यान सांगचें तुमी ओपोजिशन हांव करना म्हूण. सगळ्यांची कामां केला. सद्या आमकां मातशे फंड्स अडचण येयल्ली आसा, पूण तेणें आयडेंटिफाय करचें. सांताक्रूज आनी मेर्शे दोनी सांगनाका, एक कॉन्स्टिट्युन्सी 2 आमकां पंचायत घर न्यू घेवपा मेळपा ना. एक तरी तुमकां खरें गरज आहा. तूं सांगता तशें कुडके पडटा रुफाचे, सारकी डिलिपिटेड कंडिशन, सारकी वायट परिस्थिती आसा. तुजी परिस्थिती बरें करया, कित्याक तूं हिंगाय आहा न्हू. सो ती परिस्थिती ती तुका लागून करना, तूं लोकां लागून करता. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां, इवन म्हाजी प्रयत्न चलतली दिल्ली वचोन पंचायत मिनिस्टरा मेळोन आनिकूय फंड्स हाडपाक. खंयचे स्किमी प्रमाणे माय डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दॅट. आमचे हिंगा पयशे उणे जाले म्हूण आमी रावपा ना. दिल्लीसून कितें हाडपा मेळटा, दीस इज द टायम फॉर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग, हाव टू गेट द फंड्स. आनी हांव ताका इतलेंच आश्वासन दिता, आमची 50 तरी आमी घेयला. फुडले 1-1.5 वर्सां भितर आनी 50 तरी जातली, हें हांव खात्रेन सांगपाक शकता. तितून तुजें एक तरी सांताक्रूजचें आसतलें. Thank you, Speaker, sir. सासगांवकर, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, हांगा आमी विचारले त्या प्रमाणे ज्यो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची ज्यो थोडी सायट आसा, आमी डिटेल्स मागिल्ले आनी त्या प्रमाणे डिटेल्स हांगा मेळ्ळे कडेन आसा. पूण म्हाका जाणून घेवपाक की ह्यो सायट आमी प्रिजर्व करपा खातीर, तांकां राखून दवरपा खातीर डिपार्टमेंटान कितें एक्शन घेतले कडेन आसा, ताचेर म्हाका मातशें जाणून घेवपाक आशिल्लें. स्पीकर सर, माननीय सदस्यान जो प्रश्न विचारला तो खरो बरो आसा. कित्याक सांगे आनी केपें ह्या भागांनी जो वेगवेगळी केव्स किंवा फोर्ट सगळे आसात त्यो तेजे कशी जतनाय घेतात. हांव एक सांगूंक सोदतां की जे रिप्लाय तुमकां हांवें दिल्यात ती परत आनी वाचून दाखयना, पूण तातूंत भितर नोटिफाय जाल्ले 4-5 आसात ह्या आयटम. जे सायट रॉक कार्विंग पंचामळ, सायड रॉक कार्विंग काजूर, रिवणा केव आनी काब दे राम. ह्यो म्हणटा आमी तेजे रेगुलर क्लिनींग, सगळें वेजिटेशन म्हळ्यार जे पावसाचे झाडां वाडटात ते निवळ करप हें सगळें चालू आसा. पूण तेजे भायर आनीकय तुमकां नदरी हाडून दिवंक सोदता आनी तेजेर आमी काम करपाक हाती घेतला. आनी तें हांगाच न्ही, म्हळ्यार केप्यां किंवा सांग्याच अशें न्ही, आख्खी गोंयभर जे तुमच्याच भागांत जे आसा तें बुडबड्याचें तळें आसा, बावल्यांचो मोळ आसा, जाकी केव आसा, पंचपुरूष श्रायन आसा आनी बेतूल फोर्ट आसा. हे फोर्ट सुद्दां तुमच्या क्वेश्चनाक रिलेटेड आसा त्या एरियांक, दोनूय तालुक्या भितर. हे सुद्दां आमी तेजी सर्वे चालू आसा. आनी हेंचे बरोबरच आख्खे गोंयचे आनीकय आसात, तेची सगळ्यांची सर्वे आमी चालू करतात, हे करतात, जेणे करून 51 मॉन्युमेंट्स जे नोटिफाय आसात तेतूंत भितर वाड जावची. जे 51 आसात ते आमी टायम टू टायम तेंचे जे काही प्रमाणात 1 by 1 आमी हें घेतात, तेजें अपग्रेडेशन घेतात, ब्युटिफिकेशन घेतात. काही फोर्ट आसात ते अपग्रेड केल्ले आसात, काही टेम्पलाचें काम चालू आसात, ते सगळें काम चालू आसाच. पूण हे सुद्दां आमी जे हे आसा नोटिफाय आसात तेंचे आमी टायम टू टायम क्लिनींग आनी सगळें घेतातच. पूण बाकीचे आसात ते सुद्दां आमी हांगा सर्वे आमचे चालू केल्ले आसा.
प्रश्न क्लिनिंगात ना क्लिनिंग जालेंच पूण त्याच बरोबर त्यो सायटी राखपा खातीर म्हणून हांव कितें म्हणटा की आतां थोडी ज्यो आमची ह्यो आसात जे रॉक कार्विंग आसात जवळ जवळ 4-5 सायटी ज्यो तुमी नांवां घेतल्यात ती रॉक कार्विंगाची सायडीन भोंवतणी एटलिस्ट तांकां कितें तरी कंपाऊंड वॉल कितें तरी रॅलिंग बिलिंग कितें करून ते सांबाळपाक कित्याक लोक वता वयर थंय ताजे कडेन कितें म्हणजे फातर परत आपूण वचून कितें खणपाचो प्रयत्न करता आनी कितें करता कारण थंय सेक्युरिटी गार्ड फूल टायम उरना सो सेक्युरिटी गार्ड सुद्दां थोडे कडेन दवरले कडेन आसा 1-2-3 सायडीन आसा पूण फूल टायम थंय उरना आनी ताका लागून ती सायड जर प्रिजर्व करता जाल्यार सायडीन ताका खंय तरी एक रॅलिंग करून किंवा आमचे चिऱ्याचे किंवा फातराचे कंपाऊंड सारकें ताका एक डिजायन करून उबारून ताका ती भितरल्या भितर सेव करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता सो त्या विशयाचेर कितें करता तुमी सांगा कित्याक कारण क्लिनींग बिलिंग ओके ते करतात ते आमी पळयता स्वता वचून न्ही पूण सायडीन तांकां राखपाची गरज आसा खंय तरी ते कंपाऊंड करून गेट करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता ताजेर कितें आसा स्पिकर सर ही आमी मान्य सदस्य प्रसाद गांवकारान म्हणलें सारकें आसा आनी आमी 1 बाय 1 आतां घेवपाक स्टार्ट केला ते तुमी सुद्दां सजेशन तुमी केल्लें आसा तें सुद्दां घेतलें आमी थँक्यू श्री रामकृष्ण ढवळीकर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट कॉल केलो स्पीकर सर स्पीकर सर कॉल केलो स्पीकर सर एक्सक्यूज मी एकूच मिनिट मान्य सभासद एकूच मिनिट कॉल केलो वदळचो जो क्वेश्चन आत्ता म्हणजे तुम्ही जो 5वो क्वेश्चन घेवपाचो आहा पळय न्ही ताजेर म्हणजे मिनिस्टराची मिस्टेक ना ओके मिनिस्टराच्या डिपार्टमेंटांतल्यान सगळे एक्चुली म्हणजे 17, 18, 18, 19, 19, 20 हे सगळ्यो सायन तेज्या कडल्यान प्रश्न तर जावन गेला बट अपलोड करता आसतना इट इज अ मिस्टेक म्हणजे तांच्या डिपार्टमेंटान अपलोड करपा खातीर ते चुकले म्हजी मिस्टेक ना ती. ना, तो तुमची mistake कित्याकीत ना, तुमचें उलयला. बरोबर I आसा. was bringing ऐक न्ही, notice to the हांव तेकाच लागून लक्षान हाडून दिता मिनिस्टरान जो प्रेशर सायन ताणें केला लक्षांत आन्सर दवरपा जाय. तेका लक्षान येवना उलयता आसतना. मिनिस्टर हॅड सायन द आनी म्हजो आन्सर हेतू भावार्थ सामको स्पश्ट आसा म्हाका तो रोड टॅक्स कित्याक जाय आशिल्लो की कितलो फाटल्या वर्सा पेक्षा आतां रोड टॅक्स कित्याक कमी जालो हांव तेकाच लागून हें दाखोवपाक न्ही इट इज ट्रू म्हणजे मिनिस्टरान सायन केल्या पळय न्ही थंयसर सगळ्यो शीट्स लायिल्ल्यो आसात त्यो हांवें आतां पळयली फायल हाडून 17, 18, 18, 19, 19, 20 हेजे पर्यंत तेणी सगळ्यो हे लायिल्ल्यो आसा तेणी सायनूय केला बट इन्स्टेड ऑफ दॅट डिपार्टमेंट अपलोड करता आसतना तेंच्यांनी फक्त 17, 18 एकूच जाली फुडल्यो 3 वर्सांच्यो जाल्यो ना दॅट इज अ टॅक्निकल मिस्टेक ओके आतां विचारपाक हरकत ना जाल्लो कसो कॉल ह्या मरे ताजेर कितें म्हटलें सप्लिमेंटरी आशिल्लो मरे ताजेर हेर प्रसाद गांवकाराचेर हय फोर्टाचेर मरे आय ऑलरेडी कॉल आउट. स्वाती मातशें आय मे बी परमिटेड टू आस्क क्वेश्चन नंबर 5B कित्याक ते म्हाका जे कडेन ना म्हणटकीर आनी उपाय ना B. आय हॅव कॉल्ड इट इज नॉट विथ मी आनी म्हाका तुमकां फक्त दाखोवपाक जाय आशिल्लें कितलो टॅक्स कमी जालो आनी कसो जालो तो पळोवपाक आनी कांय ना तातूंत 5B कोण आहे पंचायत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सॉरी पंचायत आय सी कितें म्हणलं 5D 5B फाय बी तूच सारको उलय 5B सांगला हांवें 5B Speaker sir answer as per computerized sheet presented to the house आता विचार तांबूत ती जावं कित्याक गेलो? हांव नाका. तुका- बरें आन्सर दी सवाती सी मातशें हांवूय तोच उत्तर दिवपा आसलो मागीर अपलोड जाला तूं करेक्ट आसलो म्हूण पूण तूं सांगता हांवें दिवं ना म्हणून हांवें तुका कितें सांगलें हांव तुका इवन इतलें करून सप्लिमेंटरी दिता रामाली तूं सीता कोण? सप्लिमेंटरीचे सुद्दां विचार म्हूण सांगलें हे तुका इतले जावन आतां आजून रामाली सीता कोण काय म्हणून आसा आता सवाती मातशें हांव मुख्यमंत्र्याकूय निदर्शनां हाडटां ऑटोनॉमस बॉडी पंचायत म्हणजे कितें तो वेगळो विशय ऑटोनॉमस बॉडी पंचायत म्हणजे कितें वेदर एनी मिनिस्टर गॉट द पॉवर टू इश्यू एनी सर्क्युलर irrespective of having same or approved in the act हो म्हाका पयलीं आन्सर दिवचें स्पिकर सर जेन्ना आमकां डिरेक्शन येता फ्रॉम NGT जेन्ना डिरेक्शन येता हायकोर्टासून गार्बेज सारकी मॅनेज जायना आनी आमकां फायन करता एवरी डे पंचायतीचे तर्फेन उत्तर पंचायत हांगा दिना उत्तर सरकार दिता हावजान आमकां उत्तर दिवचो पडटा सो एडमिनिस्ट्रेटिवली वी आर फुल्ली ऑथोरायज टू इश्यू सर्क्युलर पूण एक गैरसमज जालो तांकां दिसलें एक्चुअली आमी सर्क्युलर कितें म्हूण इश्यू केल्लो पयलो 2 सर्क्युलर आसले एक सर्क्युलर पयलो इश्यू केल्लो more than 4 dwelling units तुमकां till you all manage garbage properly तुमकां परमिशन मेळपाना ऑक्युपन्सी दिवपा
ऑर कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपा ऑर तुमकां फुडें व्हरपा. पयले गार्बेज मॅनेजमेंट आमचे लोक बिडिओ येवन चॅक करतले, आमचे ऑफिसर येवन चॅक करतले. दुसरो सर्क्युलर कित्याक काडलो ते म्हणपाक लागले तुवें सगळें बंद केलें डेव्हलपमेंट, रियल एस्टेटूय त्रासान आसा, आमी आनी आख्खे डेव्हलपमेंट गोंयान बंद जातलो. सांगता ते म्हाका पयलें क्लॅरिफाय करून दी. हो दुसरो सर्क्युलर काडलो क्लॅरिफाईंग दॅट they will have to make an application whoever the person to BDO. What is my Speaker, question? My question is very Sir, simple. this is very much the Whether answer. you Why got he the is power. getting so excited? Speaker, Pointed sir, question असं म्हजो. you please sit down. I am on my legs. Speaker, sir, when I am on my Speaker, legs, sir, I have a right to reply. there is Magi a taka garbage जायते विचारून दी. special Magi ministry तू केल्या. जायते विचार. Speaker, sir, what is this? Special Let there be ministry some decorum garbage in the केल्ली house. आसा. When I am on my feet replying, he cannot disturb me like this, Speaker, sir. Speaker, sir, दुसरो जो सर्क्युलर इश्यू केलो, कितें म्हूण इश्यू केलो, प्रोसिजर आमी नोटिफाय केली. प्रोसिजर कितें म्हूण केली, BDO पयलें एप्लिकेशन करपा जाय, ते उपरांत BDO वचोन इंजिनियरांक घेवन इन्स्पेक्ट करतलो इफ गार्बेज सिस्टम इज इन प्लेस, and only if they certify thereafter, the file will come back to director, to the government, and then it will be given back to the panchayat. Here, nowhere it is said, and it does not even imply indirectly, license दिवपाक, occupancy दिवपाक, permission दिवपाक, पंचायतीचो पावर आमी काढून घेता. तरी आसतना पंचायतीन एक गैरसमज करून घेतलो, आमी त्यांचे पावर काडलेल्या भाशेन. पूण वी पेड हीड टू दॅट मिसअंडरस्टँडिंग ऑफ द पंचायत दॅट आमी पावर काडून घेता म्हूण. कित्याक माझे मान्य आमदार सारखे मागीर ते आनी उजो घालपा आहा, कशें CA कशें उजो घालता ते भाशेन, अरे तुमचो पावर काडून घेतलो, पावर काडूंकूच ना, पूण अशी अफवा घातली पावर काडून घेतलो. सो आमी मागीर डिसिजन कितें घेतलें, व्हेरी कॉन्शियसली, बिकॉज दीस गव्हर्मेंट बिलिव्स इन स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज सिस्टम, तेंचो पावर तांकां गैरसमज देखून जाल्यार आमी सर्क्युलर इश्यू करून हे आमी दोनूय सर्क्युलर इश्यू केल्ले ते आमी रद्द केले. म्हणजे वी विड्रू बोथ द सर्क्युलर्स. कित्याक केले, कित्याक आमकां चुकोन सुद्दां पंचायती दिसपा नाका की आमी तेंचे पावर काडून घेता म्हूण. पूण एक हांव सांगपाक सोदतां, हे हो सर्क्युलर इश्यू केल्यार आनी आतां हे 2 म्हयन्या भितर एक न्यू अवेरनेस येयलें. फर्स्ट टायम हेजे वायट कांय जावं ना, पंचायत्स अंडरस्टूड दे अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. हे आमचें कर्तव्य जावन आहा गार्बेज सायंटिफिकली मॅनेज करपाक, नाजाल्यार आमकां केन्ना जाल्यार केन्ना बडी येतली म्हूण एक स्ट्रॉंग मॅसेज गेला पंचायतीन. आनी तेन्नासून फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, more than 693 panchayats have submitted application for MRF, material recovery facility, land दाखयला. हेजे पयलीं केन्ना जावं ना. तुका मुद्दम सांगता. आनी ही मेसेज स्पीकर सर, अरे परत कित्याक उबो रावता रे, मागीर तूं जायते उलय मरे, तुका उत्तर दिता. स्पीकर सर, हितून कांय वायट जावं ना. आनी दुसरें हांव ताका फुडलें सांगपाक सोदतां, आमी आमची जबाबदारी सोंपोवना. अंडर पंचायती राज एक्ट आमी जेन्ना एमेंडमेंट हाडटले, बिकॉज द हायकोर्ट पुल्ड अस अप, हांव मान्य आमदारा सांगपाक सोदतां, देर वॉज अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द एडवोकेट जनरल that you please amend the Panchayati Raj Act to include management of garbage as duty of the panchayat. So I am going to amend the act, and the same thing what I was trying to achieve in the fast track, what I was trying to achieve in the fast track to manage garbage scientifically, I will do it by amending the Panchayati Raj Act. Because of the High Court mandate, Advocate General has sent in writing to me that I have to amend the act. I tried to do it a little faster by getting circulars. पूण एक गैरसमज जालो, आनी गैरसमज वाडोवपा म्हाजे मान्य मित्र सुदीन धावलीकर सारके आसा, सो हांवें विड्रॉ केले. पूण मेसेज गेली, स्ट्रॉंग मेसेज गेली, गार्बेज मॅनेज करपा जाय म्हूण. ही एक्सेप्टेड एवरीथींग. सरकारान कट्टेत नाक बुडयलें हें खरें, हें सामकें खरें. कारण एक्टांत तें ना आनी तें घालपाक जाय हेंय ताणें मान्य केलें. थंय गार्बेज मिनिस्टर बसला, ताका सगळ्यो पावर्स दिल्या काय दिवना, चलता तरी दिल्या. मुदीच हें खंय आयलें,
आनी कित्याक आयलें आनी BDO सरपंचाक कितें सांगताले इन्क्वायरी करुया हाय पावर इन्क्वायरी करुया BDO सरपंचाक कितें सांगताले ते एका वटेन आमी पंचायत राज म्हणटा हक्क म्हणटा पंचायती दिवया जिल्ला तयार केला जिल्ला हक्क दिवया आनी दुसरे वटेन ही कितें चल्लां हांव नकळो मंत्री चीफ मिनिस्टराच्या हातूंत पंचायती आसा विचारा BDO कितें सांगताले ते इन्क्वायरी करा आनी अनलेस आय नेवर टेक सच टायप ऑफ क्वेश्चन इन द हावस हे खंय तरी बंद जावपा जाय कितें चल्लां तें ह्या खातीर आमचो प्रयत्न आसता टॅक्स विशीं सुद्दां म्हजो मोठेशें नाशिल्लो कितले डिफरन्स आसा त्या टॅक्सांत प्रत्येक वर्साचो टॅक्स विचारला हांवें म्हज्या वेळा वयलो सुद्दां टॅक्स विचारला हाजो असो अर्थ न्हय तुका त्रास दिवपा खातीर हांवें विचारलो असो तेजे फाटल्यान योग्य अशी भावार्थ आमचें थिंकींग आसा आनी त्या खातीरूच हे प्रश्न आमी विचारता म्हाजो प्रश्न असो आशिल्लो की तुका पावर कोणी दिली एकटांत आसय तूं तें करता तें आमकां मान्य आसा एकटा भायर वचून मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेट घेवन तुका जशें तुवें टॅक्सां काडलें तशें करपाक लायलां तेंय आमकां सांग तेंय तुका ना हू गेव यू NGT गेव यू पावर टेल मी एकट्याय डिपार्टमेंटान तुजे कडेन पावर ना आनी तूं तें सर्क्युलर इश्यू करता देर इज तो गार्बेज मिनिस्टर थंय बसला ताका जाय तें करूं दी ताका पावर दिल्ली आसा ही कॅन विड्रॉ लायसन्स ही कॅन विड्रॉ even building occupancy you ask him he can do that building occupancy तो withdraw करू शकता आन्सर जाय मुख्यमंत्र्या कडच्यान जाय आन्सर जाय हें अशें चलतलें काय फुडें अशें चलचें ना तेंय कळपाक जाय स्पीकर सर हांवें हेजें उत्तर स्पश्ट उत्तर दिलां हांव आजुनूय सांगता गव्हर्मेंट वॉज फुली विदीन इट्स पॉवर आय वॉज फुली विदीन माय पॉवर एडमिनिस्ट्रेटिवली सच अ सर्क्युलर कॅन बी इश्यूड तो उलयता ते 2 म्हयने आसलो पिरियड कोण कोर्टाक कितें वचना पीपल वेंट टू लॉयर्स दे एग्जामिन्ड हें स्ट्रायक डावन जातलें तेणी सांगलें इट कॅनॉट बी स्ट्रायक डावन बिकॉज देर आर इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम हायकोर्ट देर आर इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम NGT तो सांगता तें बरोबर ना दुसरें हांव तेका हिंगा ओपनली सांगपाक सोदता आमी टेक्निकल सेल आमचे ओन स्टॅब्लिश करता आतां पुसान सगळे वर्क्स डिले जाता पंचायती राजीन कित्याक डिले जाता PWD धाडटा म्हयन्या फायल्यो उत्ता आनी आमच्यो पंचायती सफर जाता आमचे ओन टेक्निकल सेल करता ओन टेक्निकल सेल जाले पंचायती राज एमेंडमेंट हाडले आमकां पावर आसतलो तूं सांगता तो ना तो आनी टेक्निकली वी वील बी वेल इक्विप्ड टू टेक अ डिसिजन वेदर समबडी इज मॅनेजिंग गार्बेज प्रॉपरली ऑर नॉट सो हे तुजे जाणवेन हाडटा हांव रोहन गावडे स्पीकर सर पंचायत मिनिस्टराची भाशणां आयकतकर स्वताच चिंतूंक लागता कितें चल्लां काय म्हणून एकटो मंत्री चीफ मिनिस्टर आपल्या डिपार्टमेंटाचे जाला ते हाजेर काल विजयान जें म्हणलां हाजें क्लियरपणान दिश्टी पडटा स्पीकर सर जे गार्बेजाचो विशय आसा ह्याच सरकारान वेस्ट मॅनेजमेंट पोर्टफोलियो तयार करून बाब मायकल लोबोक दिला आज गोवा पंचायत एक्ट एमेंड जातलो हे 2.5 वर्सां 3 वर्सां जाली आमी आयकता कॉमन कॅडर करतले बाकीचे करतलेच पयलीं एक कोण तरी म्हणटालो भारत के कोने कोने में तसलें तशें जालां करतलो आमी सांगता केन्ना जातलें सांगना स्पीकर सर हातून कितें जाल्लें आसा इज इम्पॉर्टंटली जे एक्टान जे पावर आसा ते वापरप जायना जे पावर ना ते करूंक लागल्या हातून एक क्लियर दिश्टी पडटा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर इनकॉम्पिटंट आसा म्हणून की ही इज नॉट एबल टू इन्स्पायर्ड ऑफ हॅविंग फायन्स पुटींग एवरीथींग टुगेदर ही इज नॉट एबल टू इम्प्लिमेंट इट पयर ताणें एक्ट जो केला पयर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो एक्ट पास जाला तातूंत फायन्स सुद्दां घाल्ल्यो आसा तो ही एक्ट इज व्हेरी क्लियर इट्स फॉर हिम टू इम्प्लिमेंट इट आज स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच इज कमिंग इज NGT इज सेंडिंग नोटिसीस आणि गव्हर्मेंट इन्स्टेड ऑफ पुटींग देअर ओन थिंग्स टुगेदर आर कंप्लायंग विथ कोर्ट वेदर इट इज प्रायवेट फॉरेस्ट और वेदर इट इज दिस टायप ऑफ थिंग्स आज कोस्टल बेल्टान म्हाका जावं कलांगूट जावं नोटीसी येवंक लागल्या स्पीकर सर की इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर डिस्कनेक्शन करता तुजी सिवरेज सांबाळ गार्बेज सांबाळ ताजेर सरकारान कितें तकली घालूं ना हांगा इलिगॅलिटी वाडटा हांवें स्वता पंचायत मिनिस्टराक सांगलां इलिगॅलिटी वाडटा 3दा रिमांयडर धाडले फायली अपिलाक पडल्या म्हाका लास्ट एश्युरन्स मेळिल्लें असेंब्लीन की जितल्यो अपिलाक फायली आसा आपूण पळयतलो म्हणून 6 म्हयने जाले स्पीकर सर इलिगॅलिटीज म्हज्याच भागान आनी आय एम शुअर ऑल माय अदर कलीग MLAs विल एग्री इलिगॅलिटीज वाडत आसा 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट जाता बारीक स्ट्रक्चर ओव्हरनायट उबे जाता
मिनिस्टराच्या नजरेक सुद्दां स्वता हाडून दिले आज पर्यंत एक्शन जायना. सो जंय गोंय सांबाळपा जाय, जंय प्रोएक्टीव मेजर्स जाय, थंय तो कांय करूंक सोदना. पूण एनजीटीच्या निमित्यान तो हांगा एक एक्टाचे हाडून सर्क्युलर हाडटा वीच डज नॉट हॅव इन द पावर्स ऑल्सो. म्हाका एक स्पेसिफीक प्रश्न आमच्या मिनिस्टराक विचारपा जाय स्पिकर सर, की जो एक्टान ताका पावर दिला, जातून त्यो अपील्स आसूं, डायरेक्शन्स टू एक्ट आसूं, ताजे विचार कितें आसा ताणें सांगचे वेदर ही इज इन अ मूड टू एक्ट काय इज ओनली लुकिंग एट सर्क्युलर्स टू बी इश्यूड विच आर नॉट इन द टेस्ट ऑफ टुडेज डेमोक्रेटीक प्रोसेस. स्पिकर सर, तेजें बरें भाशण जालें, पूण प्रश्न एकूच विचारला शेवटचो, आनी हांव ताका इतलें सांगपाक सोदतां दॅट वी आर फुली एलायव टू एवरी सिच्युएशन. तो आतां म्हणटा सगळे कडेन इलिगल हें येता, कन्स्ट्रक्शन येता आनी कितें येता. हिंगा अशें जाता की वेन यू गो टू एपेलेट अथॉरिटी, वेदर इट इज डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत, वेदर इट इज एडिशनल डायरेक्टर, वेदर इट इज डायरेक्टर हिमसेल्फ, ह्यो ऑर्डर दिल्ले आसतना सुद्दां पंचायत कितें करता, दे आर सपोज टू फॉलो इट. दे अगेन पुट इट बिफोर द बॉडी ऑफ द पंचायत and then they say no, now we are going to deciding to go to civil court. That means there is no finality at all, and they take advantage and the illegal constructions continue. Speaker sir, I want to bring it to the notice of the house. Just today itself I have issued another circular. They can tell me if that circular is wrong, that it is the duty of the secretary of the panchayat to obey the mandate or decision given by whether director, additional director or deputy director. Otherwise, we will take action against them. There cannot be decision twice on one particular appeal or that. Have you issued a circular? Yes. हे करपाक जे इलिगॅलिटीचेर सेक्रेटरी एक्ट जालो ना जाल्यार सेक्रेटरीचेर एक्ट जातलो म्हणून ही घेतला तुवें? Yes, yes. खंय आसा? I can give it to you. Where is it? I can give you the circular. It's issued? Yes. Please place it on the I table. will give you. I will place it on the table of the house. So this circular has already been issued, and illegalities are happening because of that. Speaker sir, there are all honorable members of the house are there. I want to bring another thing to the notice. Yesterday, honorable member was speaking about gadas. At one time, these gadas were removed by a decision of the Honorable High Court. Goa became little clean. Again today, after several years, Speaker sir, in every panchayat area, in main areas, so shabby looking, dirty looking gadas are come. And you are there defending them. One minute. Speaker sir, I am on my legs. कोटिंग हांव काल कितें उलयलो तो 0 hour मेन्शनाक हांव व्हेरी क्लियर आसा. मोबायल व्हेकल्स हॅविंग जे मोबायल गाडयांचेर वता 7 ते 11 काम करता आनी घरा चल्ले. हांव तांचे उलयतां, फिक्स गाडयांचे उलयना. 1 minute. स्पीकर सर, बरोबर उलयलो तो. हिंगा कितें करता, आतां आमी बॅन केला, नो पंचायत कॅन इश्यू परमिशन फॉर गाडा. सो वॉट दे आर डुईंग, हँड कार्ड म्हूण परमिशन घेता, हँड कार्ड केन्ना तो उरोच ना, तो परमनंट गाडा जाता. गाडयेर सगळे गाडी गाडी दुसरो, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू ऑल टुगेदर. No, confusing the issue. Inga, most of it is this mobile cart, which overnight turn into full-fledged gadas. You want this shabbiness in entire Goa when you call it a tourism state? I want to ask you, or you want us to remove this? Honorable members of this August House Speaker, have sir. to tell me and decide. Speaker, I am sir. ready to take action. But it is the honorable members who come and approach. Na mashe काढना का? अरे मोबाईल कार्ट आहलो तो गाडो जालो आणि एक न्हू 10-20 गाडे जाला. Have you Speaker, seen how shabby Goa has become? Speaker, sir. And we say it is a tourism state. Listen. Don't try to camouflage these gadas. No, I will Calling come back them to you. mobile vehicles. And most of them, Mashe and Speaker sir, most of these gadas, गाडे म्हणटात ते आमचे गोंयकार भाव आपले नांवान घेता आणि भायले लोकांक चलोवपा दिता. आपण चलयना, भाडे घेता तेंचे कडेन. In 95% of the cases, I have purposely found out the data also. So I want a decision and the opinion from honorable members. You want me to act? I will act. Tomorrow you people will come. Speaker sir. No, you stop it. Speaker sir, Whether I you think want we are Goa away from clean the and topic. green for tourism or you don't want. Speaker ते सांगा. sir, we are away from the topic. आता तो मोबाईल गाड्याचेर आयला म्हणून फक्त एकूच टॉपिक उलयता. कालूच हांवें म्हणलां फाटीर मार पोटार मारनाका म्हणून. आमकां आज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करपाक ना. हो खंयच्या लेवलाचेर वचपाक लागला जाल्यार पंचायत एक्टान जो सर्क्युलर घालूंक शकना तो ताणें सर्क्युलर काडलो. आज तुज्या पंचायत एक्टान every panchayat is supposed to have a hawker zone by your act. Should I tell you the clause number?
I know that. That hawker street is there, that is the obligation of every panchayat, like cattle pound, to keep a hawker street. In that hawker street, the people in that village panchayat, because sir, बारीक समाजाचो सरकार आज कितें उलयता तें आयक. हो बारीक समाज सरकार परत परत सांगता की आमी धंदो नीज गोंयकारांक करून दिवचे ना म्हणून. तुवें फायन्स घालूंक जाय आशिल्ल्यो टू द पंचायत who are not creating hawker zone. If you go to GMC, if you go to Bambolim, we had these issues. आमचे नीज गोंयकार खूब आसा थंय. जेवनी खावनी तांकां स्ट्रीट कोणाचें ऑब्लिगेशन? पंचायतीचें ऑब्लिगेशन. आनी हें पंचायतीचें ऑब्लिगेशन करना स्पिकर सर जाल्यार एक्शन घे पंचायतीचेर. तूं गाड्यांचेर ऑब्लिग घेता? तूं मोबायल गाड्यांचेर घेतलो? M.Com भुरगे केल्ले स्पिकर सर, JEE इंजिनियर्स जाल्ले भुरगे आज गाड्यांचेर पाविल्ले आसा पोट भरपाक मोबायल गाड्यांचेर. तुज्या एक्टांतलें तूं काम करूंक सोदना आनी विदाउट द एक्ट यू वॉन्ट टू एक्ट ऑन अ थिंग विच इज नॉट इन द एक्ट. स्पिकर सर, Honorable Minister is diverting the topic. I have asked him specifically illegality. तू कितें करतलो काय म्हणून तेच सांगू न्ही. स्पीकर सर, हांगा तरी सगळे मान्य मेंबर मेजॉरिटी डिसायड करून म्हाका सांगता एक्शन घेवपा जाय, हांव एक्शन घेता. पूण एक्शन घेयले परस हांव आय वील टेक अ बॅलन्स्ड डिसिजन. आय हॅव ऑलरेडी डिसायडेड in 3 months' time I want to formulate a policy that all the gadas in every village panchayat will have to be refurbished and give a common design like it was done by Panjim municipality at Miramar. At least they don't look shabby. Something like that. Gado करता जाल्यार even hand cart म्हणटा ते एक uniform design आसून ते भाशेन पंचायत पयशे मोडून तशे ते भुरगे कोण गोंयकार आहा तांकां दिवपाचे with a domicile certificate. Not to outsiders. Speaker sir, there are in some places in the name of gadas, I am afraid, I want to inform the August House why I am more pained. I will get them removed. हे गाडे हांव सांगता तशें आमचे भाड्या दिता विदाउट एनी व्हेरिफिकेशन नथींग टू सम पीपल फ्रॉम आउटसायड गोवा. ड्रग्स सुद्धा थिंगा मेळटा ते गाड्यांचेर. आमी हे चोरपाचे. वन मिनिट नो सांगू न्ही ताका सर. रामायण महाभारत काणयो सांगता तो. सर आय एम ऑन माय लेग्स नॉट स्पीकर सर लेट हिम बी स्पेसिफिक. प्लीज सिट डाउन. स्पीकर सर, हॉकर स्ट्रीट आसा इम्प्लिमेंट करू न्ही. Why is he not implementing hawker street? Why is he again getting on the poor man's stomach? You have asked enough supplementaries. I am going with the next question. Nothing doing. Question number 6. My main question it is. Speaker sir, my main question, I want one sub question. एकूच प्रश्न विचारला हांवें. एकूच स्पीकर सर आणि तोय बी इम्पॉर्टंट. Speaker sir, I am not being allowed to reply. Let me reply. Speaker sir, थोडे गाड्यांचेर you can verify from the police department किते विकता आणि कोण विकता ते भुरग्यांचे antecedent find out करा. रातचो एक धंदो करता, दिसाचो एक धंदो करता. And some of them are with bad antecedents. They are goons, I can say. Some of them. Are we going to allow this in Goa, Speaker sir? Hey, kide Speaker sir? Speaker sir, the question number 5B speaks about the circular issued by the Panchayat Ministry. Yes. Only about the circular. Ami Kanchan khoi pavle, Speaker sir. What is the this? सभापती Since I'm on, I just want to seek a clarification. ताणे सांगले की circular withdraw केला म्हणून. Has circular been sent to all the panchayats? Have all the panchayats received this circular? Will you verify? Because I have received complaints that many panchayats are still not issuing occupancy circular. Will you please verify? Ask your director to check. Speaker sir, circular has been issued only yesterday, and by today evening I can assure this August House it will reach all the BDOs. In turn they will tell their respective Let him panchayats. table, sir. Speaker sir, so I want the circular. He has promised that he is going to table. Speaker sir, second issue. Be table on the house. Panchayat Act is to be amended. You said Panchayat Act to be amended. आम्ही पळयतात सगळे पंचायतींनी आणि आमदाराची झगडी जाता प्रत्येक कडेन. थोडे कडेन आमदाराक पंचायत केअर करना, थोडे कडेन पंचायती आम्ही म्युनिसिपालिटी वी अमेंडेड द म्युनिसिपल ॲक्ट दॅट टाइम अँड वी सॉ टू इट that the MLAs concerned with that municipality becomes ex officio member of the municipal council without voting right. So that I am entitled for minutes, I am entitled for agenda, I am entitled for everything. Can you try to incorporate this to solve the problems of all the MLAs?
Ex officio, you can make them ex officio member. Because, sir- Panchayat problem solve that. Because, sir, I appreciate the suggestion given by Honorable Leader of Opposition. सौदी मातशें Because I can, Masha, please. जालें मरे हांव Reply म्हजो करता मागीर मरे. आन्सर दी तूं मागीर आन्सर दी लेट मी फिनिश माय थिंग वन क्वेश्चन I will Then I ask. will forget what he has said. No, no. No, you sit down. I'll No, give you no, reply. हे- Speaker, हे sir. बरोबर नाही. तो Allow उलयता me to उलयता reply, आसा. Speaker, sir. Let me ask one Arey, it is a question. very I want good very suggestion. important Let me question. reply. My question is very किधर है? important. This Disturb is my करता मेरे question. तू. ए, किधर है? just Sudhin ji, listen to him, just listen to him. Honorable member, please sit down. Please sit down. Speaker, sir, a very good suggestion by him. I can only assure the Honorable Leader of Opposition, I will not wait even for 3 months. Within 1 month, I will see that I work on this and see that it happens. It is very much necessary because I am pained by the functioning of some of the panchayats. They think their job is only to issue license, permissions and development of a different kind, not development for improving situation in villages. My circulars, whatever criticism my honorable friend may make, it certainly sent a very strong message on management of garbage scientifically. Today people are conscious, it is happening. See the change in the panchayats. I promise you further change. My amendments will speak for them. And this particular suggestion from Leader of Opposition is most welcome. I am happy it came from him. I will implement it within a month's time. Next question, Honorable Ravi Naik. सौदी मातशें म्हजो एक Member adding now, already time is over. No, no, I have एकूच given question. enough time to you. No, please. नाही नाही म्हाका दिवकूच ना तुम्ही अन्याय Already I have called अन्याय करता Ravi तुम्ही Naik. म्हाका एक सब क्वेश्चन मागला हांवें तुमचे कडेन अजून म्हजो तो आसा Speaker, लेट sir. हिम पयलीं म्हणजे लेट हिम प्लेस द ऑर्डर ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस He has already promised. He has already promised. Ravi Naik. Speaker, sir, start question number 6B. Yes. Speaker, 6B. 6B. Panchayat Minister. B will be here. Please answer as per computer sheet. Speaker, sir, your bio jasa toilet, community toilets, 6B? about 472. Perfect. Asa? No? Out, going more out of 472. Speaker, sir, किती झाला प्रॉब्लेम No. हां असे प्रॉब्लेम झाला स्पीकर सर गोंयभर सगळ्यो 472 बाय टॉयलेट वर्क इन प्रोग्रेस टॉयलेट 472 वर्क इन प्रोग्रेस कितली कंप्लीट जाल्यो वर्क इन प्रोग्रेस No. 1 minute. Speaker, sir. No, speaker, 1 minute. आं ना कितले वर्स आनी लागतले तेका Speaker, sir. वर्क इन प्रोग्रेस Speaker, sir. हे जे भायर डायजेस्टर टॉयलेट आमी घालता इट इज वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज सगळे कडेन हुंय जे डिमांड येयला लोकांनी मागला आमी दिता आतां कितें वर्क इन प्रोग्रेस तेंय सांगता पंचायत डिपार्टमेंटान फकत थ्रू द पंचायत आयडेंटिफाय केला सर्वे केला RDA डिपार्टमेंटान मुद्दम सांगता आयडेंटिफाय केला आमी आनी बांदता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हाजे कडेन तुवें प्रश्न विचारला म्हूण हे सगळे कोणाक दिला ते खूब लिस्ट आहा हेज्यावन मागीर म्हाजे कडेन कांय ना बिकॉज इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट बट आय कॅन सेफली टेल यू हुंय तरी बांदू ना तुजे एरिया हुंय दवरला आमी बांदता बिकॉज ODF प्रोग्राम दीस गव्हर्मेंट इज टेकिंग व्हेरी सिरियसली आनी हुंय गरज आहा थिंगा आमी दिता स्पीकर सर जे ST SC ह्या लोकांनी पयशे डिपॉझिट केल्यात अबाउट 131 कुट्टी खांडेवर पंचायत OBC 36
2323 लोकांनी पैसे भरले. Speaker, sir. And general- Point of order. This question, मागेला जाऊन बरं, three- question ताका वचपाचो म्हणटा. तो तुका काय खबर ना म्हणटलो आपल्या. ना? This question should have gone to him actually. Yeah, he must know. Speaker, sir. So total. Michael reply. You are replying. Speaker sir, it is a collective responsibility after all. I know the facts. What I mean to say पळय, आमी सगळे पंचायतींनी हुंय Ram, reply. Let him reply. डेकोरम ऑफ द हाऊस. आता हे कितें ते तुम्ही पळया. स्पीकर सर, No problem. निदान माननीय सभासदाक पयलीं विचारूं न्ही. इफ द पंचायत मिनिस्टर जर आन्सर करूंक शकलो नासत, ओके, आय विल इंटरवीन. Correct. लेट हिम आस्क. Correct. What is your question? Please ask. Speaker, sir. जे लोकांनी SC, ST, SC, OBC पर जनरल हे लोकांनी about 170 लोकांनी पेमेंट केला आणि इट इज पेंडिंग फ्रॉम 2017 आणि टोटल अमाउंट डेपोजीट केला आसा BDO ऑफिसांत 3 वर्सांनी आणि टोटल अमाउंट डेपोजीट केला 6 lakhs 2500 हे लोकांनी डेपोजीट केले आणि खंय करप संडासा ओपन तांकां टॉयलेटीन पयशे डेपोजीट केले सगळें केलां हे सगळे SC, ST, OBC हे लोक सगळे कितें करप हे लोकांनी Speaker sir, what तांकां honorable दिवं ना तांकां. होय what honorable member is saying is correct. आमकडे हांवें सांगलां तशें सगळे लिस्ट आहा डिफरंट कॅटेगरी इन्क्लुडींग SC, ST तुमी सांगलां ते आनी पयले आमी कमी पयशे दवरलेले तांकां प्रत्येक पंचायतीन आनी ताका लागून ते पयशे कलेक्ट केले आनी मागीर आमी SC, ST तांकां फ्री केले. सबसिक्वेंट कॅबिनेट डिसिजन आमी 1000 कितें केले 1000 सारके कमी प्रमाणान. पूण जे पयलीं पयशे घेयल्ले हांव मान्य करता ते तशेंच उरले आनी टॉयलेटूय बांदूना. आतां हें सगळें काडून हें प्रकरण गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना हो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टरा ट्रान्सफर केल्ले आसा. जे कडेन तुमी सांगता SC, ST कोण उरला तांकां सगळें आमी बांदून दितले आनी तेजेर सांगता ते ओन्ली 1000 चार्ज केल्ले कारणान जे पयले ते मायज पयशे कलेक्ट केल्ले तेजेर आमी डिसिजन घेतले. ते आमकां कॅबिनेटीनूच डिसिजन घेवचें पडटलें. स्पीकर सर स्पीकर सर, जेन्ना पयशे तेंचे कडेन पावले एकूच मिनिट. एक्सेस लोकांचे पयशे उरले पूण पयलीं टॉयलेट दिया आनी उरलेले पयशे मागीर दिया पयशे सांगता तुमचे कडेन पावले स्पीकर पावले तेंचे कडेन. स्पीकर सर, तांच्यांनी जो प्रश्न विचारला प्रश्न बरोबर आसा तेंचो. आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला. ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला हाजो अर्थ प्रत्येकाच्या घरा कडेन टॉयलेट अजून दिवं ना हें आमी मान्य केलां. आमी ज्या जाग्यार एखाद्या जर वार्डात पंचायतीच्या 12 जाणांनी टॉयलेट मागलेलो आसत आमकां ओपन डेफिकेशन स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ली. कारण म्हणटा तश्यो सगळ्यो स्टेटी ज्या जाग्यार गांवांत एक टॉयलेट आसलेल्यो सुद्दां डिक्लेअर केल्ल्यो सो दॅट आमी वाड्यार एक टॉयलेट घालून ताका GI ताचो ट्रॅकिंग सिस्टीम आसता ती घालून तो ओपन डेफिकेशन फ्री जरी आमी डिक्लेअर केलें येता ते आतां पर्यंत 18,518 टॉयलेट आमी दिवपाचे आसा. ओके, ऑल टुगेदर इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. आतां पर्यंत 472 टॉयलेट दिल्या. तुमच्या फोंड्यान जवळपास 61 टॉयलेट दिवन जाले आनी 4000 फोंडा तालुक्याचे फोंड्या खंय हांव तुमकां फोंडा तालुक्याचें सांगलां. तालुकाचें नाका म्हाका पोंडा कॉन्स्टिट्युन्सी आनी खांडेपार पंचायत हेजी सांग. आत्तां म्हजे कडेन आत्तां रिकॉर्ड जो आसा पळय न्ही कुट्टी खांडेपार पंचायतीचो रिकॉर्ड म्हाज्या हातांत ना. बट हांव एक गजाल सांगता 4 कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसात. 4य कॉन्ट्रॅक्टर 12 तालुक्यांनी एट अ टायम काम सुरू केलां. हांव ताका प्रायोरिटीचेर जाय जाल्यार तुमच्या कुट्टी खांडेपार पंचायतींत प्रायोरिटीचेर घेवपाक लायता. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमकां एप्रील मे म्हयनो वयतलो. बट अंदू पावसा पयलीं मॅक्झिमम सगळ्यांक जितक्या जाणांनी एप्लाय केला म्हणजे 18,518 लोकांक पावसाच्या पयलीं टॉयलेट इंडिविज्युअल टॉयलेट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी दिता.
ऑलरेडी ज्यो तुम्ही बांदपाचे म्हणटा आनी लोकांकडे पयशे घेता सर आनी स्पीकर सर एक्सेस पयशे पावले ऑनरेबल मेंबर एक्सेस पयशे पावले Honorable member, माझे कडेन आसा. In Ponda Taluka, applications totally received is 4,143. स्टील आय एम Toilet, सांगता ते, toilet constructed is 61. Balance अजूनही 4,082 उरला. मिनिस्टर साहेब हांव विचारता कुट्टी खांडेपर पंचायत ओनली डोंट गिव रिप्लाय टू एंटायर गोवा और एंटायर तालुका Entire तालुका हांव तुका सांगता. हांव तुका माझे सांगता कडेन कुट्टी सगळे खांडेपर पंचायत तालुका वायज फिगर वाय यू आर डायवर्टींग सांग रे तू सांगता सांग उलय चल हे क्वेश्चनाचे स्पीकर सर आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर घेऊन आमदाराक मेवता आय विल ब्रिंग द कॉन्ट्रॅक्टर अँड इंट्रोड्यूस यू तुका सगळे तुझे उरला तितले टॉयलेट स्टार्ट करतो आणि तुमचे हाडटा न्हू आयजूच हाडटा कॉन्ट्रॅक्टराक आयजूच म्हाजे कडेन न्हू सरपंच पंचायतीक ना तू मागीर व्हर न्हू फुडें तू फुडें व्हर ताका नो म्हणून म्हाका जाय तुमचे कडेन प्रोविजन कितले पयशे कितले आसात एका पयशा सगळ्या आसा पयशे आसा पयशा दिल्या कितले म्हयने वर्सां लागतली सगळ्या वर्सां कितली लागतली ना बिफोर मे कंप्लीट करून दिता तुका नो 229 कॉन्ट्रॅक्टराकूच हाडटा सांगल्या 229 डे टॉयलेट 229 येस 229 आनी तेणी पयशे डेपोजीट केल्या तुमचे कडेन पयशे आहा 6 lakhs न पळय पूण हेचे केन्ना हें करपाचें कितें टेंडर काडचें पडटलें आयज नाल्यार फाल्यां तुका कॉन्ट्रॅक्टर हाडटा तूं व्हर ताका थिंगासर सरपंचा कडेन सांग केन्ना कंप्लीट करपाचें सगळे आयडेंटिफाय बीन सगळे करून कंप्लीट करूया ना बट तांकां टेंडर आसा ना सगळे टेंडर केल्ले आहा ते टेंडर केले सगळे केले करता वर्क ऑर्डरूय दिली तूं सगळें काय कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीक करता ना कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक ना जालें, ते खाली तुमकां खातीरूच केल्ले आहा तुमच्या सायडीक केल्ले आहा आमच्या सायडीक ना. खंय आमच्या कडेन करूंकूच ना तुवें ना, 470 आतां कोत्ता न्हू अरे 472 इन प्रोग्रेस म्हणटा तुमी प्रोग्रेस खंय रे तूं करता हांव कॉन्ट्रॅक्टराक हाडटा आनी तुका मेवयता तूं ताका सगळे प्रश्न विचार केन्ना कंप्लीट करतलो तो ना म्हाका हे 229 कितले टायम लागतलो लिमीट अरे तेन्ना भायर करता म्हणून ते बिफोर मे कंप्लीट करता बिफोर मे कंप्लीट करता पावस येवच्या पयलीं तुजे पयलीं न्हू तेका लागून कितें आसा लोक भायर वयता रस्त्यार बसता स्पीकर सर कितें करप ऑनरेबल मेंबराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कुर्ती खांडेपार पंचायतीन पयलीं करता मे महिना पयलीं केन्ना फाल्यां धाडटा मे महिना पयलीं केन्ना धाडटा फर्स्ट प्रायोरिटी ओके या जालें मे महिन्या पयलीं करता धाडटा मरे तेका कॉन्ट्रॅक्टर केन्ना धाडटा कॉन्ट्रॅक्टराक आयजूच आपयता न्हू ओके थँक्यू हिंगा आपयता स्पीकर सर एक सीएमान क्लॅरिटी बरी दिली की गोंय अजून आमी जरी सर्टिफाय केला वीच वॉज रिफ्लेक्टिंग इन गव्हर्नर स्पीच सर्टिफायड बाय क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया दॅट वी हॅव ODF फ्री ते ODF फ्री ना म्हणून पूण आज म्हाका एकूच विचारपाक जाय तुमकां स्पेसिफीक कित्याक पंचायत लागता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट लागता आनी हेल्थूय लागता स्पीकर सर हे 18,518 टॉयलेट जे सँक्शन जाल्या एप्लिकेशन जे आयल्या मस्ट बी फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा इन डिफरंट एरियाज थोडे मुणकार आसा थोडे टेनंट आसा आनी ताजे खातीर तुमी हेल्थ एक्ट एमेंड केलो आफ्टर दीस स्पीकर सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की 18,518 स्क्रुटिनायज जावपाची कित्याक खरी बसतली खंय ती पळोवपाक म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय 18,518 एप्लिकेशन्स वीच हॅव बीन रिसिव्ड वीच इन्क्लूड लॉट ऑफ एप्लिकेशन्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो टू वर्किंग टुवर्ड्स ODF फ्री कितली एप्लिकेशनां स्क्रुटिनायज जाल्या किपींग इन मायंड द पब्लीक हेल्थ एक्ट वीच हॅज बीन ट्विक्ड टू हेल्प द सारको सादो मनीस जाचे कडेन कांयच ना ताका मदत करपाक जे केल्लें आसा ती एप्लिकेशन तुमी कितली स्क्रुटिनायज केल्या Speaker sir, total application received. Sangu, Bardes 1,984, Bicholi 1,710, Perne 1,244, Sattari 2,500, Tiswadi 1,074, Kankon 1,058, Darbandara 1,101, Murmugaon 656, Ponda 4,143, Sangye 622, Salset 1,219, Kepe 1,677. I will place this on the table of the House, but I will admit, Speaker sir, out of the 18,990 applications received, toilet constructed by Goa Waste Management Corporation,
I will place this on the table of the House, is 1 minute, is only 472. Because sir, म्हजो स्पेसिफिक प्रश्न एकूच खातीर आसा. सांगता एकूच ते. minute. You are giving me the Work list in of. progress. ऐक रे, work in progress. Where I am it will asking be- for scrutiny. it will be Honorable Minister Speaker, constructed. sir. Is the I am asking remaining a very simple question. 18,518? कितले? 18,518. 18,580 are all scrutinized applications or applications received. These are Because you applications. have collected money from 18,518. These You are have collected applications along with money of 18,518. This is- So my only question is, Speaker sir, ते scrutinize केल्या. in spite, see, honorable member knows, in spite of bringing an amendment to the Health Act also, these are applications received. Still there are difficulties. People, Badkars are objecting to the Munkar building a toilet. ऐक रे बाबा, देखून ते मातशें स्लो काम चलता ते कारणा लागून पैसे एलोकेट जाला. हांवें म्हाजे पैसे पयरूच 100 crore फ्रॉम पंचायत डिपार्टमेंट वी हॅव ट्रान्सफर्ड टू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हे ट्रान्सफर केला. सरकाराची टॉयलेट करपाची योजना आसा, फुडें वयता, पूण प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी येता ते भाडकार बीन एलाव करना. हेल्थ एक्ट सुद्दां एमेंड केले. सो वॉट एवर इट टेक्स टू सी दॅट इट हॅपन्स एज अ होल, वी विल टेक दोज पर्टिक्युलर स्टेप्स. May you will complete irrespectively. I cannot give a date by May or anything. At least I will not give you a date. It is the end, because एक सॉल्व केले दुसरे प्रॉब्लेम येता. फाल्यां भाडकार बांदपा दिना, कोर्टा गेलो, तूं म्हणटा मेयान हें केलें, कोर्टान गेले ते उरले मागीर. So I cannot give you assurance that way. Alex, one supplementary. Dawdekar, one supplementary. One second. I want to know how much they have been charged. Because आमी issue raise केल्लो from 10,000 rate देवूय म्हूण. How much you charge them? What is the cost? Just tell me for both general category and just tell me what is the cost. 1 minute. Dawdekar, you supplementary. For Minister, others- Minister, 1 minute. for others- Minister, 1 minute. Minister, 1 minute. 1 minute. Supplementary. ती मातशें म्हणजे हे टॉयलेटीक लोकांनी पयशे केन्ना भरिल्ले. Specification. नंबर 2, डायजेस्टिव्ह टॉयलेट जे आसा आनी जे ओरिजिनल PWD बांदताले तातूंत डिफरन्स कितें. तिसरी गजाल, ह्याका मेंटेनन्स आसा काय तें दिले बरोबर मोकळें जालें. हे 3 प्रश्नाचे आन्सर दिवचे. वॉट इज द डिफरन्स. Michael, my question first. Cost. स्पीकर सर, अलॅक्सान जो विचारला पळय न्ही ताका पयशे कितले भरलेले काय म्हणून. पयलीं 10,000 आनी 5,000 आशिल्ले. ताजो कॉस्ट ज्या जनरल कॅटेगरीट इज 2,500 केले आतां. आनी फॉर येस ना तुणी लोकांनी कितले पयशे भरले ते विचारल्या. 2,500 रुपया फॉर जनरल कॅटेगरी आनी फॉर SC आनी ST इट इज 1,000 रुपीज. नथींग मोर. थोड्या जाणांनी पयलीं पयशे एक्स्ट्रा भरल्या, हांव मान्य करता. ते पयशे कितें कशें परत करपाचे, कितें करपाचें ताजें अजून डिसिजन जावंक ना, बट ताजें आमी डिसिजन घेता. जालें. आमकां पयशे दवरपाक थोड्यांनी चड पयशे पयलीं भरल्या, पयलीं मागीर सगळ्या कॅबिनेटान डिसिजन जालें आनी ताज्या उपरांत 2,500 आनी 1,000 हे रेट फायनलायज जाल्या. General category is 2,500. रायट. 2,500. Any ST, SC? और जनरल कॅटेगरी फक्त SC आनी ST. OBC is also gone into the general category. No, complete. General category is how much? SC आणि ST हाज्याच खातीर फक्त 1,000 रुपीज. फॉर रेस्ट ऑल अदर्स 2,500. ना ते तितूर गेल्या. ना 2,500. आय एम क्लियर. फक्त SC आणि ST हा पळय न्ही, हा काडला तो चेक करता जाय जाल्यार. बट आय एम कन्फर्म, कारण फॉर SC ना तेच जनरल कॅटेगरी SC आणि ST खातीर 1,000 म्हटला आनी रेस्ट ऑल सगळ्यांक इन्क्लुडींग OBC भितर गेल्या. हय, OBC कितले? हय 2,500. 2,500. ओके. दुसरी गजाल, तुमी जो म्हटलो पळय न्ही, हो बायो टॉयलेट्स जे आसा पळय न्ही, हे आमी मे म्हयन्या पर्यंत मायकल हांणी सांगला त्या प्रमाणे मे म्हयन्यांत सगळ्यांचे दिवन कंप्लीट जातले. ताजो मेंटेनन्स जो आसा पळय न्ही, वी आर टेकिंग केअर ऑफ द मेंटेनन्स ऑल्सो. आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ओके तो मेंटेन करपा खातीर म्हणजे प्रॅक्टिकली लोकांक सुरवातीक भितर कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाजें डेमॉन्स्ट्रेशनूय दिल्लें आसा. तो टॉयलेट बसयल्या उपरांत ताजें डेमॉन्स्ट्रेशनूय दिता. आनी फुडलीं 3 वर्सां इन केस आनी कितेंय जरी प्रॉब्लेम जालो, म्हणजे ते बॅक्टेरिया डॅड जाले आनी कितें प्रॉब्लेम जालो आसत
सुद्धा आसात जाल्यार आमचे कॉन्ट्रॅक्टर वील टेक केअर. Question hour is over. Total cost of the toilet, I think something 54,000 आणि odd. Yeah, 54,000 आणि ते सगळे स्ट्रक्चर बीन बसून. खूप कडेन हे टॉयलेट्स फेल जाल्या म्हणून अशी न्यूज आसा मातशे आमी वचून चेक करप आणि हे आसा. Speaker sir, I would like to lay on the table of the House the circular, withdrawal circular. In fact, two circulars have been withdrawn. One dated 1/10/2019, one dated 7/1/2020. हे दोन्ही withdraw केला. तेजे खातीर आणि हावजा खातीर I like to place it on the table of the House. Okay. एकूच correction, it is 58,184, Alex. 58,184. Question hour is over.